स्वास्ना सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेंत. आयज आमी 6वें 9वें मनयता भोव पाठ सायबिणीच्या मानाक. खेरीत भाशेन सगळी आमची मागणी आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आयचें दुसरें तें हांवें भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआना कॉर्तेज हे आमचे सोंपून गेल्ले भाव भयणी पासत. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. मागुया आमच्या कुमन्यांव घेवंक तयारी करतल्या सोंपुल्ल्या भुरग्यां पासत आनी तांच्या घोराब्यां पासत आनी तांच्या संदेशकारां पासत ही तयारी बरे भाशेन करून जेजूक तांणी काळजान घेवंक आनी तांचे बरोबर आमी सगळीं ही तयारी करूंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या फिरगोजेची 400 वर्सां आमी मनोवंक तयारी करता आसतना सगळें जें कितें आमकां तयार करूंक जाय तें करूंक देवाचो आदार मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या PPC फॉर्मेशनाची तयारी चालू आसा. आमच्या ह्या सगळ्या उमेदवारां पासत मागुया जीं आपली तयारी करतात. देवान तांचेर तांच्या वावराचेर आनी तांच्या घोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांची तयारी बरे भाशेन जावन आमकां मजबूत फिरगोज गंवडीक सभा मेळूंक आमी कृपा मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयज बागेवन फ्रांसीस de सालीस हाचो सेवा धर्मीक उगडास करता आसतना ताणें घडून हाडलेली वेगवेगळे जोमे भोव करून जे यादनिकांचे जोमे आसात तशेंच सिस्टरींचे जोमे आसात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमी भुरगीं सोंपुल्लीं जेजू आमचो मोग कोत्ता. होय जेजू भुरग्यांचो खेरीत मोग आनी अपुरबाय कोत्ता. आयज झुजां झोगडीं मारामारी पिडेक लागून जायतीं आमची सोंपुल्लीं भुरगीं कोश्टांत आसात आनी दूख भोगतात. आवय बापूय घोर ना जावन तीं अनाथ उपांगूल आनीक पिडेंत एकसूरपण भोगतात. आयज भोवपाट सायबीण मायेचें 6वें 9वें तिचो आदार सगळ्या आमच्या संवसारांत देसांत गांवांत घरांत कोश्टवतल्या भुरग्यांक फावो जावंक मागुया. तांचो सांबाळ करतल्यांनी तांकां फावो तो मोग इलाज शिकोप दिवंक आनीक ह्या भुरग्यांक देवा बापान राखूंक सांबाळूंक आपल्या आशिर्वादान भरूंक भावार्थान ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी चिंतना आमच्या मनान दवरून भाव भयणीनो जायते पावटी भुरग्यां सवें आमी घोडये फावो ते भाशेन वागूंक ना, फावो तितली मोगाळ जावंक ना. तांकां ह्यो संवसारी वस्तू दिवन तांकां आनिकूय आमी खत्र्यान घातल्यान असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव दयाळ आनी मोगाळ बापा, पातक्यांक तुजेशी परतुचे खातीर बागेवन फ्रांसीस तुज्या गवंड्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेश सोंसणिकायेन नेटयलय.
अशें ताणें समेस्त मनशांक आपली भाव भयण म्हूण लेखूंक आनी तांणी ताका आपलोच म्हूण ओळखूंक तुवें फावो केलें. ताचे सस्निकायेची देख घेवन आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक आमचीं काळजां मोगान मोयपासान आनी उर्बेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सुरवेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक अशें सांग. सुरवेस्पोर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं हें घर बांदूंक सोदताय? इजिप्तांतली इस्रायलितांक भायर काडलीं ते घडयेक थावन आयज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावूंक ना. पूण एक वाटसूर कसो तुमच्या तोंबू मदें हांवूय एका तोंबूंत रावलां. आख्खे इस्रायलीत परजेक बराबर सगळे कडेन हांव भोंवत आसलो तेन्ना म्हजे परजेक गवळ्या परी चलोवंक हांवें नितीदार नेमलोले तांकां केन्ना तरी हांवें म्हणलां जायत, देवदार रुखाचें घर तुमी म्हाका कित्याक बांदूना? आतां म्हज्या सेवका दाविदाक तूं सांगचें आसा तें हें. दोलबाराचो सुरवेस्पोर अशें म्हणटा, शेळयां फाटल्यान वचून तूं तांकां चोरयतालो थंयचो हांवें तुका इस्रायल म्हजे परजेक फुडारी करूंक आपोवन हाडलो. आनी तूं वेता थंयसर हांव वेतालों आनी तुज्या दोळ्या मुखार तुजे दुस्मानाक हांव नपयत करतालों. आनी प्रिथ्वीच्या व्हडल्यांतल्या व्हडल्यान फावो जाल्लो मान हांवें तुका दिलो. त्या भायर इस्रायल परजेक हांव एक गांव दितलो आनी ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका त्रास करचो ना. इस्रायल म्हजे परजेक हांव नितीदार नेमल्या त्या देसांनी खोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशे ते आनीक दिवचे नात. सगल्या दुस्मानाक पयस करून हांव तिका विसो दितलों. सुरवेस्पोर तुका वर्तो करतलो. सुरवेस्पोर तुका एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसो घेवंक वेतोच हांव तुज्या फाटल्यान तुजे सुत्तींतलो. तुज्या रोगत्याच्या एकल्याक सांगाती तूं उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तर म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिवासण हांव सासणाक राखतलों. हांव ताचो बापूय जातलों आनी तो जातलो म्हजो पूत. खोटेपण करीत जाल्यार मनशाचे चाली प्रमाणे ताचेर बडी मारून हांव ताका खास्त लायतलों. तुज्या आदल्या राजा वयलें हांवें म्हजें बोलेपण काडलें तशें ताचे वयलें हांव केन्नाच काडचो ना. तुजें घोराणें आनीक तुजी राजवट म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिवासण सासणाक तोगता तसलें करतलों. हीं सगलीं उतरां आनीक हीं सोर्व दर्शण नातानान दाविदाक कळीत केलें. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सदां काळ म्हज्या विचलोल्याक म्हजें बोलेपण दाखयतलों. परतून म्हणया, सदां काळ म्हज्या विचलोल्याक म्हजें बोलेपण दाखयतलों. हांवें विचून काडलां ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदां काळ तोगतली. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासण
सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब: सदांकाल म्हज्या विसलल्यांक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या थारोणाचो खडोप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलों. संवसाराच्या रायां मदें बोव व्हरतो. जबाब: सदांकाल म्हज्या विसलल्यांक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोगतलो. ताची संसोद हांव नितीखाळी सांबाळटलो. सुर्ग आसोसोर ताचें शिवासण उरतलें. जबाब: सदांकाल म्हज्या विसलल्यांक म्हजें बोलेपण सांबाळटलो. उद्गार. Sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपपी, जाका तो मेळटा तो सासणाक तोगता. Sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो. पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सुरशीं एकटवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक धडेर. उदकाचे देगे पर्यंत लोक रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो वपारींनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपपी बीं वोंपूंक गेल्लो आनी वोंपतना थोडें बीं वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जबरशी माती नासली तसली खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें, पूण वत येतोच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्यां मदें पडलें. कांटे वाडले आनी तांणी तें दामून धरलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेदना 12 बराबर ताचे सांगाता आसलेल्यांनी त्या वपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक तुमकां दिल्लोलें आसा, पूण भायर आसा तांकां पळयता पळयता तांकां कांयच दिसना जावंक, आयकोता आयकोता तांकां कांयच समजना जावंक, नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां भोगसणें मेळत देखून सगलें वपारींनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वपार तुमी नकळत, तर सगल्यो हेर वपारी कश्यो जाणो जातल्यात. वोंपपी वोंपता तें उतर, जीं कोण उतर वोंपलोलें वाटेचेर आसात तीं. तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत वोंपलोलें उतर काडटा. तेच परी खोडपी जमनीर वोंपलोलें बीं घेतात तीं उतर आयकतच रोखडींच खुशालकायेन तीं मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड वोगोत तीं तोगोनात.
उपरांत उतराक लागून खास्त वो धुमाळो येना फुडें तांचो भावार्थ रोखडोच हालता. आनी कांट्या मदें ओपलोलें बी घेतात तीं आनीक आसात, तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून धरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर ओपलोलें बी घेतात तीं उतर आयकतात, ते मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. काळजांतलो देव जेन्ना तुवें काडून मंदिरांत दवरलो तेन्ना तुजो देव शेणलो. हें केन्ना आयकलां तुमी? काळजांतलो देव काडून तुवें मंदिरांत दवरलो तेन्ना तुजो देव शेणलो. आमचो गोंयचो एक नामनेचो कवी ही कविता बरयता आसतना म्हणटा. भाव भयणीनो, आयज आमचे भोंवतणी कितें चल्ललें आसा? आयज सगळो टेंपल पॉलिटिक्स म्हणलेलो तो सारको सगळ्यान वयर आसा. कित्याक एलिसा वांगडे लागीं पावतात आनीक लोकांक, आमच्या बो करून आमच्या भारताच्या लोकांक देव, धर्म, मंदीर ह्यो वस्तू चड काळजाक लागतात. इमोशनल पीपल आमी सगळे. आनी ह्याच पासत जे कोण एलिसावांक वचपाचे आसात ते जाणात, जे कोणाक पदवी जाय ते जाणात वॉट शूड बी द अजेंडा. जाल्यार मंदिरा विशीं आनी देवा विशीं आनी मंदीर बांदूंक सोदतल्या मनशा विशीं हाचें पयलें वाचप आमकां काय बरें उगडापें, सरळ उगडापें करून सांगता. मंदीर बांदूंक सोदतालो तो दावीद बादशाय, जो सादो बेस्तो गोरवां राखणो आसलो आनी देवान ताका हाडून राजा केलो. आपूण बऱ्या घरान रावता देखून ताकाय दिसलें देव म्हजें सगळें इतलें बरें करता आनीक देवाची आगपेट आसा ती बेश्टी हेका तंबून दवरल्या. चिंतप एकदम बरें, मनशाचें चिंतप, बऱ्या मनशाचें चिंतप. आयजूय आमचे मदें असले बरे मनीस आसात जे बरें चिंततात, देवाचें बरें चिंततात, धर्माचें बरें चिंततात. दावीद पातशायाच्या मनान घडये कांयच हिडन अजेंडा आसूंक ना. आयचे आमचे जे चिंतपी आसात तांच्या मनान घडये जायते हिडन अजेंडा आसात. मन बरें आसतनाय देवान दाविदाक रोखडोच संदेश धाडलो नातान प्रवाद्या वरवीं, तुजें चिंतप बरें आसा, पूण हांवें तुजे लागीं घर बांद म्हूण मागलां, वो म्हाका 4 वण्टींनी बंद करून दवर म्हूण मागलां, तुजे लागीं वा तुज्याहून पयलीं आनी कोणा लागीं तरी मागलां. जाल्यार म्हजो राबितो, म्हजें रावणें सगळे कडेन. आनी खेरीत भाशेन आयच्या संदर्भान समजतलें जाल्यार मनशाच्या काळजांनी तर तुज्या घोराब्यान, तुज्या कुटुंबांत हांव सदांच्या सदांच येतलो, तुजे बरोबर सदांच आसतलो. आनी त्याच बरोबर होय संदेश ताका दिला. केन्ना पासून आसतलो, कितें करतलो? सासणाच्या सासणाक आसतलो खरो, पूण जे भाशेन तुज्याहून पयलो राजा आसलो ताणें चूक केली तेन्ना ताका बडी मारली आनी ताका निखळायलो. ते भाशेन तुवेंय करीत जाल्यार तुकाय तेंच पडटलें. तुजे फाटल्यान जो येवपाचो आसा, तुजो पूत आनी मागीर त्या फाटल्यान तुज्या घराण्याक सदांच विस्वाशी रावतलो. आनी आयज ही कांय बरीं उतरां म्हणल्यात, तो म्हजो पूत जातलो आनी हांव ताचो बापूय. देव जेन्ना करार करता तेन्ना हीं उतरां कराराचीं. तुमी जातलीं म्हजी पोरजां आनी हांव जातलो तुमचो देव. जाल्यार ह्या पुता विशीं जो बापूय दावीद देवाक मंदीर बांदूंक सोदतालो ताका सांगलें, हो दुसरो राजा, हो तुजो पूत जो येता तो म्हजे पासत हें मंदीर बांदतलो, तें हांव मानून घेतलो. पूण मंदीर गरजेचें न्हू, ताणें म्हजें उतर आयकप हें चड गरजेचें. आनी तो जरी तर आयकना जाल्यार ताकाय बडी दितलो, ताकाय शिक्षा फावो करतलो. भावा भयणीनो,
आयज आमकां चिंतपाचें आनी समजपाचें जायतें आसा. जेन्ना आयचो प्रोपगंडा आमकां एके वाटेन व्हरता तेन्ना आमी परतून चिंतपाची गरज आसा. आमी चिंतिनासतना हो आयचो प्रोपगंडा जो आसा तातूंत उडोवन व्हांवत वेता. भोव करून जांच्या हातांत पदवी आसा, जे कोण लिडर्स आसात आनी आमचे क्रिस्ती लिडर्स जे आसात ते चड करून उडोवन वेतात, व्हांवोन वेतात, कांय चिंतनात. आनी हे आमचे थोडे लिडर्स जेन्ना उडोवन वेतात तेन्ना तांचे फाटल्यान आमी ताचे सपोर्टर म्हणून आमी आमचोय फायदो पळोवन आमचेय हिडन अजेंडा आसात तातूंत ते घेवन गेले आमी उडोवन. आनी तेन्ना देव कोण आनी खरो देव कोण आनी देव कोण न्हू हे आमी जायते जाणां विसरलेलीं आसात. स्टेटमेंट्स आमचे बेश्टेच सगल्यांक आवडटले तसले, मानून घेतले तसले, एपिजमेंट हेंय उतर चालू आहा ह्या दिसांनी. जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां देवान हें समजूंक मोन दिलां. आयची वपार ह्या शुभ वर्तमानांतली ओंप्याची वपार कितलेच फावटी आमी आयकल्या, कितलेच फावटी ती आमी समजल्या. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत खूद जेजू ताचो अर्थूय हे आपल्या शिसांक सांगता, तो आमी आयकला. जाल्यार आमी कसली जमीन, आमच्या भितर जें बींग घातलेलें आसा, आमच्या भितर जें देवाचें उतर येता, आमच्या भितर आमच्या कानाचेर जे देवाच्या उतराची समजणी पडटा, खंय वता ती? मानून घेता आमी? वो आमकां जायते फावटी सेर्मा व्हडलो जालो, देवाचें उतर केद्दें व्हडलें, मीस काबार जायना, हेंच पडलेलें आहा जायते फावटी. जाल्यार आयच्या दिसा की खेरीत कृपा आमकां मागुया, आमकां जोणेकल्याक आयज हे मिसाची भेटीक हाजीर जाल्यात तांकां, आयज हो संदेश आयकतात तांकां. आनी त्याच बरोबर हो संदेश आयज जांकां पावना, जांच्या कानार पडना, आयचें शुभ वर्तमान घडये तांणी वाचूंकूच ना, आयचे पयले वाचपाची तांकां खबर पासून ना, तांकां पासून हो देवाचो संदेश पावूं की देव आमकां जोण एकल्याक वेंचून काडटा आनी देव तयार आसा आमकां आपले पूत आनी धूव करूंक, आपूण आमचो बापूय जावं. जाल्यार हें फकत बेश्टें कागदाचेर आनी मनांतलें न्हू, पूण खरेपणी आमच्या जिवितांत जरी तर जायत जाल्यार आमी सुकेस. तर हें सगळें जाता आसतना भाव भयणीनो, मतीन दवरुया हें घडटलेंच. दुमाळो येतलोच, ह्या दुमाळ्यान जायतीं पडटलीं. तूं जरी तर उबो रावपाक तयार आसा जाल्यार ही उतरां तुका, हांव जातलो तुजो बापूय, तूं जातलो म्हजो पूत, तूं जातली म्हजी धूव. म्हणटच ही थिराय तोगोन उरप एकदम गरजेचें. जशें जेजून सांगलां, थोडीं जाणां मुखार सरलीं पूण मागीर तोगोंक ना, ह्या पासत सांडलीं, पीक दिवंक ना तांणी. तर आमी पीक दिवपाचीं, आमी वावर करपाचीं आनी आमी समजून घेतलीं मनशां जावंक आमकां देवाचीं भुरगीं कशीं. ही मिसाची भेट भेटूंक फावो जाल्या तर ही भेट भेटयता आसतना जेजूक आमचे भितर घेवया. मंदिरान दवरून वेची न्हय ताका, आमच्या काळजान घेवन भायर वचुया आनी ह्या समाजान वावरुया. कित्याक जशें आमचो नामनेचो गोंयचो कवी म्हणटा, तुज्या काळजांतलो देव जेन्ना तुवें मंदिरान दवरलो, तुजो देव शेणलो. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. तुझ्या उदाहरणांत तूं आमकां तुवें दिल्यान मनशाची वावरांत दिल्यात तो आमकां आमची सृश्टीच्या रोजगारान तुका दिल्लो आसता. तुज्या उदाहरणांत तूं आमकां दिल्या त्या दाखांचो सोरो तुका भेटली. दाख घालून दिल्यान मनशाची वावर.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी आमचे आनी आपले पवित्र सुबेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमी तुका भेटयता तें आमचे सोडवणीचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. बागेवन फ्रांसिस्काच्या भोल्या आनी मोवाळ काळजान ताणें पेटयलोलो तो देवीक मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटोसो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस de सालीस तुज्या भक्ताच्या माना की परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 नलपरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पर गोटुया. सोम्याचे सुवावे आनी एकाल्सींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर. आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. काळजांतलो देव काडून तुवें मंदिरांत दवरलो तेन्ना तुजो देव शेणलो. आमी जर तर ताका काडून भायर दवरला जाल्यार आमच्या काळजांत परतून घेवया, आमची काळजां साफ करुया, उक्तीं करुया आनी आमच्या देवाक आमच्या काळजांत दवरून देवा सारकीं आमी दुसऱ्या सवें वागुया. हेंच करूंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या आसना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबात्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेले संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी शिवूंक वयता. ती आमचेर जट्टी आनी खास थाडीन आसा पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. She
प्रार्थूया. सर्वेस्परा दयाळ मोहाळ काळजाच्या बापा, आमी शिवला त्या स्वर्गीच्या पसणा वरवीं बागेवन फ्रांसिस्काक पवित्रतायेन तुवें वाडयलोय ते परी आमकांय वाडय. ताचे मोवाळायेन भलेपणान आनी सस्निकायेन भरोवन आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आनी एक दीस तुजे सासणाचे मोहिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बळ उपकार. आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आनी त्या उपरांत फिरगोज गवळीक सभेची आकारणेचें शिबीर जातलें. कितें भाशेन मागुया आनीक आमी बराबर तांचे जी कोण आपली तयारी करता तांचे बराबर सांजे बोजवणेक भाग घेवया. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रुचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाखूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाताक घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. गायन घेऊया T23 पेज नंबर 204. T23.